नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात, म्हाका दिसता ते फुडले 2 म्हयन्या भितर कितें करतात हाचेर अख्ख्या गोंयची नदर आसतली आनी घडये ह्या निवडणुकीचे भवितव्य आसतलें. आमचे बरोबर आसात काँग्रेसीचे फुडारी, गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर बाब कामत. दिगंबर बाब, वेलकम. सगळ्यात सुरवात करतना म्हाका हें विचारचेंच पडटा की रवी नायक गेलो, धक्को बिक्को बसलो काय खबर आशिल्लें? गेल्लीं 1-2 वर्सां रवी नायक तसो काँग्रेस पक्षा भितर एक्टीव नाशिल्लो. तूं जर बारीक फाटली एजिटेशनां आमची पळय, एक्काय एजिटेशनाक तुका रवी बाब दिसपाना. आमी दिल्लीक आमची मिटींग आपयल्ली राहुल गांधीन सगळ्या लिडर्साची, ताकाय आपयलो. त्याय मिटिंगेक तो आयलो ना. पयर राहुलजी हांगा आयले गोंयांत, थंय ताका प्रोग्राम आशिल्लो, त्याय प्रोग्रामाक तो येवना. म्हणजे पक्षाची मानसीक तयारी आशिल्ली, पक्षाक खबर आशिल्लें तो रावपाना, कारण ताजे चले बी ऑलरेडी BJPक जॉयन जाल्ले. आनी पक्षान तशी मानसीक तयारी दवरून कामूय चालू केल्लें. फोंडें मतदारसंघात ते कॅन्डिडेट आयडेंटिफाय केल्ले, ते ब्लॉक कमिटी नवी केल्ली. ताका लागून पक्षाक व्हडलोसो फरक पडलो असो हांव मानपाक तयार ना. धक्को बसलो ना? एब्सोल्युटली म्हज्या कोतान कसलोच धक्को बसूं ना. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची आसा. जेन्ना तांचें इंडक्शन जातालें तेन्ना देवेंद्र फडणवीस उलयतना म्हणपाक लागले की काँग्रेस नॅनो पार्टी जाल्या, कांय दिसांनी तातूंत 3च आमदार उरतले, ती ऑटो पार्टी जातली आनी मागीर ती सायकल पार्टी जातली. तातूंत भितर आनी प्रताप सिंग राणेंचेंय नांव घेतलें. तुमी विरोधी पक्ष फुडारी आनी तुमच्या पक्षांतल्या सगळ्यात ज्येश्ठ नेत्या विशीं तांणी ह्यो गजाली म्हळ्यात. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? सी, दीस स्मेल्स ऑफ एरोगन्स. पावर जशी मनशाक सत्तेची जशी चटक लागली आनी सत्ता जशी तकलेक मारली की मनशा मागीर आपूण कितें उलयता, कोणा बद्दल उलयता तें लक्षांत उरना. दॅट क्लियरली स्मेल्स ऑफ एरोगन्स. एक लक्षांत दवर की बाब प्रताप सिंग राण्याक हांव आतांच्यान वळखना. हांव राजकारणांत येवचे पयलीं म्हजो प्रताप सिंग राण्या कडेन संबंद आनी म्हजें रिलेशन ताजे कडेन एकदम बरें. आय हॅव वर्कड वीथ हीम, आय हॅव वर्कड अगेन्स्ट हीम. म्हणजे हांव ऑपोजिशनाकय आशिल्लो, तो चीफ मिनिस्टर आसतना, हांव ताजे कॅबिनेटीकय आशिल्लो आनी आय हॅव वर्कड वीथ हीज फूल कॉन्फिडन्स. अशें ना, केन्नाच ना. म्हणजे हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो त्या 2007 तेन्ना हांवें ऑब्जर्वर्साक सांगिल्लें की आय हॅव नो प्रॉब्लेम इफ प्रताप सिंग राणे इज मेड द चीफ मिनिस्टर बिकॉज आय हॅव वर्कड वीथ हीज फूल कॉन्फिडन्स. ताणेंच मागीर म्हजें नांव तेन्ना डिस्कस करता आसतना म्हजें नांव आयलें आनी दॅट इज द हिस्ट्री. पूण प्रताप सिंग राणे काँग्रेस सोडून दुसऱ्या पक्षाक वतलो हें हांव केन्नाच मान्य करपाक शकना. बेजिकली हांव तो खंयच्या आधाराचेर ताणें तो स्टेटमेंट केलो तोय हांव नको. ताजें जें नेचर आसा, ताजी जी हें आसा, आनी ही इज द टॉलेस्ट लिडर एमॉंग्स. हांव ताजे बरोबर खूब फाटी भायर गेलां. वी हॅव एटेंडेड सम फंक्शन्स आवटसायड. काँग्रेसच्या ऑल इंडिया लेवलाचेर लिडर्स पळय जे आशिल्ले तांचे सुद्दां प्रताप सिंग राण्या कडेन रिलेशनशीप, तांकां ते रिस्पेद दिता तें पळयलें जाल्यार म्हाका सुद्दां दिसतालें खरेंच हो येदो व्हडलो गोंयच्यान येदो व्हडलो लिडर आसा काँग्रेसी भितर. इज अ ग्रेट अभिमान दिसपा सारकी गजाल. सो हांव कसोच कोणें म्हाका कितले खेपे कोण सांगता तो मदींच कोण पावलो तो गव्हर्नर म्हणून वता, तो हांसता. ताका जर कोणें विचारात हें तो हांसतलो आपले स्टायलीन आनी तो कितें सांगपाचें तें तो डायरेक्ट सांगता. हांव नको. आजूय म्हाका कोणें तरी सांगलें की ताणें आज स्टेटमेंटूय रिलीज केला की दीस इज ऑल हें म्हणून आपूण खंयचोच परिस्थितींत काँग्रेस पार्टी सोडपाना म्हणून. पूण कोणें पळय असो स्टेटमेंट करचे पयलीं ही शूड एप्लाय हीज मायंड की आपूण कोणाचे बद्दल उलयता आनी आपूण कितें उलयता हाजो तरी ताळतंत्र सांबाळपा जाय प्रत्येकान, अशें म्हाका दिसता. एक आरोप जो काँग्रेसीचेर आज जाता की तुमी तुमचे आमदार सांबाळपाक शकनात आनी तुमी यू आर द डिफॅक्टो लिडर ऑफ द पार्टी. सो फाल्यां हांव खूब फावटी विचारता की काँग्रेस मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार बी घोशीत करना म्हणून. पूण आज जर पक्षा कडेन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता कोणाच्याच तकले भितर असो डावट येवपाक ना की मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार कोण काय म्हणून. सगळ्यांक पळयतकीर दिगंबर कामतूच दिसता. अशी परिस्थिती भितर म्हाका हो प्रश्न सामको अधिकारान तुमकां विचारचो दिसता की परत तुमचे आमदार लोकांनी तुमकां मत दिलीं जाल्यार फुटून वचची ना हाजी शाश्वती कितें? पळय, एक गजाल खरी की 2017 जेन्ना इलेक्शन जालें आनी लोकांक खबर आशिल्लें की परत BJPचें सरकार येवपाक जायना हें तेन्नाय लोकांक खबर आशिल्लें गोंयच्या. आनी तांणी त्या प्रश्न वोटींग तांणी केलें. वोटींग लोकांनी केलें आनी आमकां 17चेर पावयलें, 17+1 आनी BJPक 21 वयल्यान 13चेर पावयलें. ही सत्य घटना आसा. त्या वेळार आमच्या लिडरशिपीन कांय चुको केल्यो.
ताणें डिसिजनां योग्य वेळार घेतली ना ताजे दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडले. पण चिदंबरमान पब्लिकली माफी मागली लोकां कडेन की जें कितें जालें ताका आमी जबाबदार, आमी जबाबदारी घेतात, आमी तुमची सगळ्यांची माफी मागतात, आमी पळयतले की हाजे मुखार अशें जावपाचें ना, खंयच्याच परिस्थितीन अशें जावपाचें ना. डिसिजन्स वील बी फास्ट, प्रॉम्प्ट, इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट हॅपन्स. हें कॅटेगरिकल एश्युरन्स ताणें जनतेक दिलां. आनी दुसरें डिसिजन जें घेतलें पळय की कोण पळय सोडून गेल्या काँग्रेसचे स्पेशली हे 10 जाण जे गेल्ले तांकां तांणी कॅटेगरिकली सांगलें की तांकां आमी परत घेवपाचें ना. सो एक क्लियर मॅसेज हॅज बीन गिवन टू द एंटायर स्टेट अँड द पीपल ऑफ गोवा दॅट दीस 10 फेलोज वील नॉट बी टेकन बॅक. परत फाल्यां सर सेम परिस्थिती आयली तुमकां दिसना की बीजेपी विथ दियर मायट एट द सेंटर आनी स्टेट सुद्दां फोडपाचो प्रयत्न करतले ते कशे आडायतले तुमी? फोडपाचो प्रयत्न सगळ्या स्टेजीचेर जाता, फोडपाचो प्रयत्न जाता, रुमर्स स्प्रेड जाता. हांव म्हजेंच उदाहरण दितां. म्हज्या बाबतींत कितले खेपे रुमर्स स्प्रेड जालीं. खंय हांव दिल्ली गेलो की हांव कोणाक मेळपाक वता, हांव खंय अहमदाबादा गेलो म्हणजे आमचे स्विमिंगाच्यो मिटिंग्यो बी अटेंड करपाक जाल्यारूय रुमर्स स्प्रेड जाताले. एअरपोर्टार थोडे रिपोर्टर्स येवन म्हाका विचारताले तुजें स्वेरिंग इन केन्ना बी अशे तरेतरेचे रुमर्स स्प्रेड जाता. हांव तातूंत भितर कारण आतां चॅनलां खूब जाल्या, रिपोर्टर्स खूब जाल्या, सो ईच वन इज फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट. पूण ताणें एक म्हटलें की ह्या खेपेक ताणें एक्सटेन्सीव आमी टूर केल्या सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीज. कार्यकर्त्यां कडेन संवाद साधला, कार्यकर्त्याचें ओपिनियन जाणून घेतलां. खंय 2 आसत, 3 आसत, 4 आसत अशे वेगळे वेगळे पद्दतीन इंटरेक्शन केलां. आनी तातूंतल्यान आमी कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन ताणें स्टेटमेंटूय केला की कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन वी वील डिसायड सो दॅट पर्सन हू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इज आन्सरेबल टू द कार्यकर्ता. सर एक प्रश्न जो हातूंत भितर येता तो म्हळ्यार मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराचो. आज अशी परिस्थिती आहा की प्रत्येक पक्ष डिक्लेअर करता. आतां आम आदमी पार्टीन सांगलें की ते डिक्लेअर करतले. TMC सांगता की तांचोय मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार एक 15 जानेवारी मेरेन घोशीत जातलो. BJP तर ऑलरेडी प्रत्येक पोस्टराचेर आनी होर्डिंगाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचें चित्र घालता. काँग्रेसीक जनरली ही परंपरा नाशिल्ली, पण ज्या दिशेन गोंयचे आनी परिणामी आज राज्याचें राजकारण गेलां तुमकां दिसता की घोशणा जावप गरजेची? नाही, काँग्रेसची सिस्टीम जी चलता इलेक्शना कडेन नॉर्मली ते नॉर्मली चीफ मिनिस्टरल कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर करनात. दे से दॅट वी वील फायल कलेक्टिवली आनी आफ्टर द इलेक्शन दे वील टेक ए कॉल. आतां हातूंत एडवांटेज डिसएडवांटेज सगळें आसता. एक आतां हांव गेल्ले खेपे हांगा इंटरव्यूवाक सांगिल्लें पळय यंग जनरेशन पळय आसा 18 ते 35 ह्या एजाचे सायझेबल वोटर्स खूब आसात आनी ते सगळे सुशिक्षीत टेक्नोक्रेट अशे आसात. तांची एक अपेक्षा आसता. सो आय फील दे आर रायट बिकॉज दे वॉन्ट टू नो हू इज गोईंग टू लीड देम इफ दीस पार्टी कम्स टू राज्याचे प्रशासन कोणाच्या हातांत वतलें हें जाणून घेवपाचो तांकां अधिकार आसा अशें ते मानतात. सो आमकां कळपाक जाय की फाल्यां तुमचो पार्टी आयली तुमचो लिडर कोण आसतलो हें असो तांचो डिमांड आसा. दॅट आवर पार्टी लिडरशीप वील टेक ए कॉल करप काय न करप. म्हज्या बाबतींत म्हाका खूब जाण म्हणटात म्हाका हरभऱ्याच्या झाडाचेर चडोवपाचोय प्रयत्न जाता. तूं जालो तूं मुख्यमंत्री. हांव आज पर्यंत हांव देवाचेर पूर्णपणे विश्वास दवरपी मनीस. हांव सदांच सांगता म्हज्या भाशणांत सुद्दां म्हज्या नशिबान जर बरयल्लें आसा कोण तें काडपाक शकना आनी म्हज्या नशिबाक तर तें ना मुख्यमंत्री पद. मागीर 2007 हांवें चिंतूकूच नाशिल्लें हांव मुख्यमंत्री जातलो म्हूण. पूण म्हज्या नशिबान बरयल्लें आशिल्लें म्हणून हांव मुख्यमंत्री जालो. तेन्ना मुख्यमंत्री पदच जर तुजें नशिबान बरयल्लें ना अशा दिल्लीक आमी कितले व्हडले व्हडले लिडर्स पळयता पळय दे आर कॅपेबल ऑफ बिकमींग प्रायम मिनिस्टर, दे आर कॅपेबल ऑफ बिकमींग चीफ मिनिस्टर. पूण तांच्या हातूंत बरयल्लें नासता. तर तो बरयल्लें आसल्यार कोण तें काडपाक तुम्ही म्हणटात स्ट्रॅटेजिकली जाहीर करप बरें आयच्या काळा भितर बिकॉज यंग जनरेशन एक्सपेक्ट्स दे वॉन्ट टू नो तांचें म्हणणें. एक सर म्हत्वाचो इश्यू जाचेर सद्याक भरपूर कुफुसांव चल्ला तो म्हळ्यार तुमच्या अलायन्साचो. तुमी थंय दिल्ली वचून तो हात वयर काडून फोटो काडलो आनी ताजे उपरांत सगळें धुमशान सुरू जालें. कोण म्हणटा अलायन्स जाल्या, कोण म्हणटा अलायन्स जाली ना. आतां हांव आनी कोणाकूच विचारपाक शकना. तुमीच फायनली आमगेले अधिकार ह्या बाबतींत लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटकीर कितें आहा परिस्थिती? अलायन्स जाल्या काय जाली ना? पळय ग्रावंड लेवलाचेर डिस्कशन्स चालू आशिल्लीं गोवा फॉरवर्डाक आनी जेन्ना थारलें की अंडरस्टँडींग करचें तेन्ना दिल्लीक वचचें, दिल्लीक डिस्कस करचें अशें. दिल्लीक वतकीर इट वॉज डिसायडेड प्रसादय आशिल्लो आनी थंय डिसायड जालें की गोवा फॉरवर्ड एंड काँग्रेस वील फायट द इलेक्शन टुगेदर. आतां
राहुल गांधीन म्हणलें की निटिग्रिटीज पळय ज्यो कितें आसा बरोबर. ज्यो यू डिस्कस विथ दिनेश राव आसा, चिदंबरम आसा, विजय सरदेसाय आसा, आमी आसा, गिरीश आसा, तुमी बसात आनी यू वर्क आउट द निटिग्रिटीज. दीस वॉज द क्लियर अंडरस्टँडींग इन दिल्ली. सो आय थिंक विथ दॅट वी आर आमी मुखार वचपाक जाय अशें आनी आमी मुखार वतले अशें म्हाका दिसता. तुम्ही म्हणटात की अलायन्स जाल्या सीट शेअरिंग उरला. एक्चुअली फायटींग इट टुगेदर इनडायरेक्टली मिन्स द सेम थिंग. आतां कितें बाबा सीट खंयचे हें करपाचें तें करपाचें त्यो निटिग्रिटीज राहुलजी त्यो निटिग्रिटीजां भितर पडपाक शकपाना न्ही. बरोबर. बोलता लोकल तुम्हीच करपाक जाय. लोकल तेही घेऊन दिल्ली गेले जाल्यार लोक म्हटले काँग्रेस सुदारत ना म्हणून. म्हाका एक गजाल सांगा सर की पक्षां भितरूय ह्या गजालीक विरोध आसा. त्या विरोधा कडेन तुमी कशें पळयतात? न्ही, जेन्ना कोणी नवो मनीस येता, जेन्ना कितें पक्ष अलायन्स करता किंवा पक्ष अंडरस्टँडींग करता, इवन हांव अलायन्स म्हणटा इवन कोणा कडेन अंडरस्टँडींग फाल्यां करता. आतां आमी आमचो प्रयत्न आशिल्लो की NCP कडेन चालू आशिल्ली वयल्या लेवलाचेर, दिल्लीक तांची चालू आशिल्ली, गोवा फॉरवर्डा कडेन एक चालू आशिल्ली. आतां हें करता आसतना रिस्क फॅक्टर आसताच, कारण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काँग्रेसची काही प्रमाणात बेज आसा गोंयांत सगळे कडेन. 5,000 मतां जाय, 10,000 मतां जाय, 7,000 जाय, बेज ना अशें ना. म्हणजे ज्या जाग्यार आमी आतां निवडून येवना थंय सुद्दां काँग्रेस पार्लमेंटान काँग्रेसीक 5,000 6,000 मतां पडल्या. आनी म्हणून साहजीक आसा की प्रत्येक कडेन उबे रावपाक तयार आसतात कॅन्डिडेट. हांव तांकां ब्लेम दिना, कोणाक ब्लेम करपाक शकना, कारण तांकां एम्बिशन आहा. तो जाणा की आपूण थंय निवडून येवपाक शकपाना. तरी आसतना कॅन्डिडेट आमचो आसा तो फर्मली आपूण रावतलो, आपल्याक तिकेट दिया अशें आसा. आतां थंय कितें जाता प्रॉब्लेम, सडनली जेन्ना आपूण काम करता, आपूण मुखार वता, जेन्ना सीट दुसऱ्या हाका दिता, पार्टनराक दिता किंवा अंडरस्टँडींग जावन तो सीट आमकां लडोवपाक मेळना, त्या वेळाचेर रिएक्शन हें साहजीक आसा. दॅट वी हॅव टू हँडल इट प्रॉपरली अशें म्हाका दिसता. तर तुम्ही म्हणटात की पक्षां भितर जरी विरोध असलो तरी हें इलेक्शन अशें आसा की प्रत्येकान समजून घेवपाक जाय. ना, सरकार पळय भायर लोकांचें परसेप्शन कशें आहा, जनरल परसेप्शन आसा की धीस रुलींग डिस्पेन्सेशन शूड नॉट कम बॅक टू पावर बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स. हांव त्या रिजना भितर वचना, तरेतरेची कारणां आसा, एज्युटेशनां जायात, लोक रस्त्यार आहा, सगळें आसा. आतां अशे परिस्थितींत आमकां लोकांची अपेक्षा आसा की सगळ्यांनी खंय जाल्यार कितें एकठांय येवचें आनी करचें अशें म्हणून. अशें लोकांचें परसेप्शन आसा. एटलिस्ट जे पळय कोण हें आसात सामके टुगेदर रावन करपाक शकता अशा लोकांनी एकठांय येवचें आनी ह्या सरकाराक डिफीट करचें अशें लोकांची भावना आसा. पूण सर सगळ्याक जेन्ना एकठांय येवपाचें म्हणटा तुमी, तातूंत भितर दोन व्हडले घटक जे आसात ते आम आदमी पार्टी आनी आतां TMC. आनीक त्या TMC बरोबर आतां मोगोय गेल्या. मोगोयल्यान सुरवात करया. हांव दिपक ढवळीकारा कडेन पयर उलयतालो ताणें एक सरळ गजाल सांगली की काँग्रेस डिसिजनच घेना, आमी रावन कितें करपाचें. हें मान्य करपाक हांव तयार ना. आतां बंगालांतल्यान जी पार्टी आयल्या त्या पार्टेक गोंयांत कसलोच बॅकग्रावंड ना, कसलेंच स्थान ना. ते कितें चिंतून आयल्यात, तांचे उद्देश कितें हांवूय नकळो, पूण ते अशें इंटेन्शन दवरून आयल्या. हांव सदांच म्हणटा की बेंगाल आनी गोवा हे फुटबॉल खेळपी राज्यां, बरे बरे नामनेचे प्लेयर गोंयांतल्यान जाल्या, बेंगालांतल्यान जाल्या. पूण जेन्ना जेन्ना बेंगाल आनी गोवा मेळ्ळ्या चडशे खेपे गोंयकारान बेंगालाचेर गोल मारून तांकां धाडल्या. ही आमची हिस्ट्री आहा. आतां अशे पद्दतीन ते वागतात, तांकां अशें दिसता की आमकां खंय जाल्यार ते गोंयकार सगळे ऑक्शनाचेर बी काडल्या काय कितें, गोंयकार सेलाक आसा काय कितें, अशे पद्दतीन तांचे पक्षाची वागणूक आसा. म्हणजे तुमचो ऑर्गनायजेशन ना, तुमचें नेटवर्क ना, तुमचें कांयच ना, तुमी काम करूना, गेल्ले 5 वर्सां तुमी फिल्डाक येना, इलेक्शनाक 3 म्हयने आसतना 4 म्हयने आसतना तुमी येतात आनी तुमी अशें म्हणजे आमी कपड्याचे सेल पळयल्यात. कपड्याचे सेल आसतात, होलसेल कपड्याचे सेल आसता पळय, म्हणजे कशें ओल्ड स्टॉक बी आसता पळय, तो जेन्ना डिस्पोज करपाचो आसा तेन्ना मोठे मोठे शोरूम सेल लायतात की 1,000 रुपयाक 5 टी-शर्टां, 2,000 रुपयांक आनी कितले. अशा पद्दतीचो अशा पद्दतीचें वातावरण तांणी गोंयांत तयार केलें. आनी म्हाका दिसता गोंयकार स्वाभिमानी, गोंयकाराक तें बरें डायजेस्ट जावना. म्हणजे गोंयकार म्हणटा हें कितें, हें आमकां विकतें घेवपाक सोदता काय कितें, अशी एक भावना सामान्य गोंयकाराच्या भितर आसा. म्हणजे आतां तूं म्हणलें MG पार्टी थंय गेली, MGचो सादारण कार्यकर्तो म्हणटा अरे भाऊ साहेबाचो सीव मरे आमचो, भाऊ साहेबाच्या वेळावेलो पक्ष हो. म्हणजे अशें एक रिएक्शन सादारण तांच्याच कार्यकर्त्या कडल्यान म्हाका मेळटा. कितें केलें रे आनी ते म्हणटात की काँग्रेस डिसिजनच घेनाशिल्ली. काँग्रेस डिसिजन घेवपाक काँग्रेस तांचे कडेन एकदां काय दोनदां डिस्कशनां जाल्लीं, बट इट वॉज बेजिकली सम अंडरस्टँडींग. आय डू नॉट थिंक आयडियोलॉजिकली काँग्रेस अलायन्स करपाचें अशें केन्ना चिंतूना. इट वॉज एन अंडरस्टँडींग, खंय जाय थंय कितें
अंडरस्टँडींग करप किंवा ट्रँग्युलर फायट जावप अशा पद्दतीचें तें चलतालें. पूण तें करतलो जाल्यार ताका निटिग्रिटीज खूब आसता न्ही, तें कितें रातयान डिसिजन जावपाक शकना. सर पण आप आसा ना, TMC आसा, मोगो आसा, हो जो स्पेस आसा ओपोजिशनाचो तो इतलो फ्रॅगमेंटेड आसा आयच्या घडयेक, तुमकां दिसना हाजी एडवांटेज जी आहा ती सत्ताधारी पक्षाक मेळटली? ह्या खेपेक ती मेळपाक ना, कारण लोक सामके डिसिजीव आसा. लोक सिच्युएशन पळयतात ते हू कॅन डिफीट BJP अशें एक वातावरण आज गोंयांत चालू. हांव सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवला, तो रिस्पॉन्स म्हणजे आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेल्या, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो जो रिस्पॉन्स लोकां भितर आशिल्लो उत्साह तें पळयलें जाल्यार एक अशें वातावरण जाल्लें आसा दिसता. आतां आम आदमीचे पार्टी तूं म्हणटा, आम आदमीन गेल्ल्या इलेक्शनाक 35% वोट शेअर म्हणून बॅनर्स मारिल्ले सगळ्याक. पळय कितले पर्सेंट वोट शेअर मेळ्ळो, कितें जालें, तांचो एक सीट ना, एक आमदार ना. वयल्यान तांचे चडशे कॅन्डिडेट तेन्ना जे आहात सगळे काँग्रेसीक आसा. दुसरें ते कुपनां वाडटात, गॅरंटी म्हणून 5,000 3,000ची कुपनां. त्या बायल मनशांक जाणटेल्या बिणटेल्यांक कांय कळना. पयर एक बायल म्हज्या मरे आयली कुपन घेवन, तूं 5,000 दिता काय म्हणून. हांव म्हणलें बाय हें कुपन हांवें दिवं ना, हाजेर नांव आसा. जाणें कुपन दिलां तो दिल्ली आसता. तुका जाय जाल्यार हांव दिल्ली वचपाची येवपाची तिकेट दितां. त्या मनशाक सोदून काडपाचें आनी ते 5 घेवन येवपाचें. आतां तांचे जर भ्रम आसत, आतां उदक फुकट, लायट फुकट. हांव 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांव सगळ्या लोकांक विचारता आतां वता ते, तुमचे पैकी एक मनीस म्हज्या म्हऱ्यान केन्ना फ्री पावर मागपाक आयला? तुमचे मदीं एक मनीस म्हज्या म्हऱ्यान केन्ना फ्री उदक मागपाक आयला? गोंयकार स्वाभिमानी, गोंयकार कश्ट करता, कश्ट करून आपलें पोट भरतात. आतां ते म्हज्या म्हऱ्यान येताले कितें म्हणून, बिलां 70,000 आयल्या, आमकां 3,000 येतालीं, 70,000 आयल्या. आतां थंय हांव इंटरफियर जालां. हांव तें बिलां रेक्टिफाय करपाक लायल्या, कित्याक तांचे मिटर फास्ट घुंवता पळय थंय ते घेवन ना. पूण एकलो मनीस एक दीस म्हज्या म्हऱ्यान केन्ना येवं ना, एक गोंयकार, की आपल्याक लायट फुकट दी, उदक फुकट दी. आनी ही असली कुपनां वांटून मतां मेळटलीं म्हणून आहा पळय, जाल्यार तें तशें ना. तशें ना तें. ते सगळे जाण सर कितें कितें दिता म्हणटात गोंयकारांक. अजून काँग्रेस कितें दिता तें सांगत ना आमकां. काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो चालू आसा. काँग्रेसीन ह्या खेपेक मॅनिफेस्टो करता आसतना पीपल सेंट्रीक मॅनिफेस्टो केला. म्हणजे वी हॅव हेल्ड मिटिंग्स इन मारगांव, वी हॅव हेल्ड मिटिंग्स इन काणकोणा, वी हॅव हेल्ड मिटिंग्स इन म्हापसा, वी हॅव हेल्ड म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या भागांनी, ग्रामीण भागांनी सुद्दां वचून लोकांचें आयकून घेतलें. तांची अपेक्षा कितें आसा, बारीक मनशांची कितें आहा, टॅक्सीवाल्यांची कितें आहा, रिक्षावाल्यांची कितें आसा, मोटरसायकल पायलटवाल्यांची कितें आसा, रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आहा, बिल्डर्स आहा, तांचें कितें आसा. अशा पद्दतीन करून एक कॉम्प्रेहेन्सीव मॅनिफेस्टो वी वील कम आउट वीच हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड. आमी बेश्टी नाका आशिल्लें एश्युरन्स घालपाचें ना. हांव चंद्र हाडटलों, सूर्य हाडटलों असलें मॅनिफेस्टोक घालपाचें ना. आमचें मॅनिफेस्टोक आसतलें जें आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकतले, सामकें स्पेसिफीक. एक सर मुद्दो विचारचें दिसता आनी जो तुमचेर पर्सनली आरोप जाता ताचेर, आनी हें म्हाका विचारपाकूच जाय कारण आतां इलेक्शन लागीं येता म्हणटकीर, आनी हांवें जशें तुमकां सांगलें की काँग्रेसी भितर आज सगळ्यांत प्रॉमिनंट चेहरो कोणाचो दिसता, दिगंबर बाबाचो दिसता. प्रचारा भितर सगळ्यांत मुखार कोण आसतले, दिगंबर बाब आसतले. दिल्ली वचून हात वयर कोण काडटा, सगळ्यांक बरोबर कोण घेवन वता, दिगंबर बाब घेवन वता. सो तुमचेर आतां टार्गेट जातलें तें आतां सत्ताधारी पक्षा कडच्यान जातलें काय विरोधा भितर म्हणजे कांय पक्ष आसात तांचे कडच्यान जातलें म्हाका खबर ना. आनी तो प्रश्न म्हळ्यार इल्लिगल मायनिंगाचो. इतल्यो केसी आसात, तपास चालू आसा आनी प्रचारय सुरू जातलो. 35,000 कोटी धरून ते इल्लिगल मायनींग आनीक हांकां सपोर्ट केलो, तांकां सपोर्ट केलो, इतल्या मेरेन सगळे आरोप वतले. हाव डू यू डिफेंड दॅट? पळय, मायनींग हो सब्जक्ट आज नवो न्ही गोंयांत. मायनींग हें पोर्तुगीजां काळांतल्यान चलत आयिल्लें. मदल्या पिरियडाक थोड्या काळांत हांव मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो, हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो. आतां ज्या मनशांनी 2012 हें वातावरण तयार करपाचो केलो तो आपल्या स्वार्था खातीर केलो. हांवें सगळें रायट टू इन्फॉर्मेशनाचेर सगळें इन्फॉर्मेशन घेतलें. तेन्नाचो मुख्यमंत्री सांगतालो PAC रिपोर्ट फायल केला इतल्या हजारांनी कोट. हो रिप्लाय म्हाका डायरेक्टर ऑफ मायन्स म्हाका रिप्लाय दिता, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट म्हाका रिप्लाय दिता, आनी हो रिप्लाय हांव तुका वाचून दाखयतां. हांवें लॅटर केल्लें म्हाका कॉपी दिवची म्हणून PAC रिपोर्टाची. ज्या PAC रिपोर्टाचेर कंप्लेन फायल केल्ली आहा, रिप्लाय कितें आसा, विथ रिस्पेक्ट टू युअर लेटर इन रेफरन्स अबाव ऑन द कॅप्शन सब्जेक्ट, द मॅटर वॉज टेकन अप विथ द लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट वेर इन इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द अंडर सेक्रेटरी लेजिस्लेचर. देर इज नो PAC रिपोर्ट ऑन मायनींग.
as the draft report was not adopted by the committee and hence was not presented to the House as per records of the legislature department. केदे व्हडलें फ्रॉड हें. This is the fraud on legislature. This is the fraud on the people of Goa. हो रिपोर्ट कसो कोर्टांत पावलो, हो रिपोर्ट कसो शाह कमिशना कडेन पावलो, ताजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. खरें म्हटल्यार दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड. जो रिपोर्ट अस्तित्वांत ना त्या रिपोर्टाचेर तुमी कंप्लेन कशें रजिस्टर करपाक शकता. हाव यू कॅन रजिस्टर एन फर्स्ट ऑफ ऑल एन कंप्लेन ऑल्सो बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट वीच इज नॉट एक्झिस्टिंग. हें कोण सांगता. तुम्ही म्हणटात की ज्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर मायनिंगाची कंप्लेन फायल जाल्या तो रिपोर्टच अस्तित्वाक ना. दिस द रिप्लाय न्ही. तूं आतां पळय, हांव खरो रिप्लाय पळय. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी हो रिप्लाय. लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटान सेपरेट रिप्लाय दिला म्हाका. देर इज नो मायनिंग रिपोर्ट. इट वॉज नॉट इवन टेबल, इट वॉज नॉट टेबल इन द हावस एट ऑल. म्हणजे हे हाजेर खरी चवकशी जावपा जाय अशें दिसना. हें फ्रॉड न्ही. तुमी लोकांक घर पेक्षा नांव पेड्ड्यार करपा खातीर, बदनाम करपा खातीर हें केलां. आनी छाती ठोकपण थोडे जाण सांगताले PSC रिपोर्ट, PSC रिपोर्ट. खंयचो PSC रिपोर्ट. PSC report is a document. That document has to be produced before the police. If a complaint has to be filed, has to be produced in the report नासतना म्हणजे तुम्ही डुप्लिकेट फ्रॉड रिपोर्ट प्रोड्यूस केले न्ही कोर्टान बिटान ज्या पळय कितें तुमी लायलें, कोर्टान जें कितें तुमी घालें, किंवा तुमी जें पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन केली कोटिंग द PSC रिपोर्ट, इट इज ऑल फ्रॉड. दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड. त्याच भशेन तुम्ही दुसरो प्रश्न आता 35,000 कोटींचो. 35,000 कोटीचेर हांव कित्याक विचारता कारण ताजेरी म्हजे कडेन रिपोर्ट आहा, रिप्लाय आहा. आनी हो रिप्लाय कोणी दिला. हो रिप्लाय दिला डायरेक्टर ऑफ मायन्स. आनी रिप्लाय कितें म्हणटा, 35,000 कोटी रिकवर केले ना म्हणून कोणे तरी एकल्यान प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक लेटर बरयलें. प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान तें लेटर हांगा येलें. कित्याक एक्सप्लेनेशन मागपाक. आनी त्या एक्सप्लेनेशनाचेर एसिस्टंट डायरेक्टर मायन्स रिपोर्ट दिता पळय. हो रिपोर्ट कितें, हो लेटर रिप्लाय कितें म्हणटा. This is reference to your letter cited above on the subject matter of which is based on Shah Commission's finding which was challenged by Goa Foundation, writ petition number 435/2012. The matter was finally decided on 21st April 2014, wherein Supreme Court has mentioned that solely on Shah Commission report no proceedings shall be initiated against leaseholder, etc. म्हणजे ह्या शाह कमिशन रिपोर्टाचेर तुज्यान बेसिकली कोणाक प्रोसिक्यूट करपाक जायना. अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणा. कोर्ट तांणीच रिप्लाय दिलो म्हाका, RTIच्या अंडर रिप्लाय. द DGPS सर्वे ऑफ लिजीस वॉज कंडक्टेड एज एन्क्रोचमेंट ऑफ 570.42 हेक्टर्स वॉज रफली कॅल्क्युलेटेड इन शाह कमिशन रिपोर्ट. शाह कमिशन रिपोर्टाचे बेज खंयची आशिल्ली की 578.42 एकर्स एन्क्रोचमेंट जाला म्हणून, म्हणजे थंय एक्स्ट्रा इरेक्शन जालां. आतां तांचो रिपोर्ट कितें म्हणटा, which upon based on which an amount of 35,000 crores was arrived at. आणि थंय एक शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाक सकयल टीप आसा. दीज आर प्रोविजनल फिगर्स म्हणून. वाचल्यार तुका रिपोर्ट वाचल्यार कळटलें. आफ्टर द DGPS सर्वे वर्किंग्स आउटसायड लीजहोल्ड एरिया प्रायमा फेसिया इज सीन टू बी 9.28 हेक्टर्स, which is very negligible as compared to Shah Commission findings. So from 579.42 hectares, you are coming down to 9.22 hectares. As such, the question of recovery, etc., does not arise to the extent mentioned in Shah Commission report. हे कोण दिता? Director of Mines. केन्ना दिला हो रिपोर्ट दिला 13/6/2016. मागीर तुमी पावरान आशिल्ले. दोन्ही रिपोर्ट हांव पावरान आसतना. हो रिपोर्ट 16 आनी हो रिपोर्ट आसा तो लेटेस्ट सामको 26/7/2021. तुम्ही म्हणटात 35,000 कोटी आणि PSC रिपोर्टातले 25,000 कोटी. ह्या दोन्ही वाऱ्या भितर व्हांवन गेले. हे आणि काँग्रेसच्या आणि ताका लागून एंटायर इंडस्ट्री बंद पडली. लोकांचो रोजगार गेलो. आणि तुम्ही कितें म्हणटा फक्त राजकारणा खातीर. काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटाक डांबर लावपाचो हो प्रयत्न जालो त्या वेळाचेर. सत्तेर खंयच्याय परिस्थितीत सत्ता हातांत येवपाक जाय. आनी आमी कितें करपाचें.
जाल्यार काँग्रेस गव्हर्मेंटाक बदनाम करपाचें असो प्रयत्न जालो तो त्या वेळाचेर आनी लोकांक तें खरें दिसलें काही प्रमाणात. आतां जेन्ना इन्फॉर्मेशन येता केदें व्हडलें फ्रॉड हांव म्हणना इट इज अ फ्रॉड ऑन द लेजिस्लेचर बिकॉज रिपोर्ट PAC रिपोर्ट इज द इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर. पब्लीक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट इज इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचरा कडेन ताजी कॉपी आसपाक जाय, लेजिस्लेचरा कडेन सगळो डॉक्युमेंट आसपाक जाय. आतां हांव पब्लीक अंडरटेकींग हांव मदीं PACचो चॅरमॅन आशिल्लो. एवरीथींग इज ऑन द कॅमेरा. यू कांट हायड एनीथींग. लास्ट प्रश्न म्हजो सर, बोवाळ चल्ला की BJPतले कांय आमदार किंवा BJPतले कांय मंत्री काँग्रेस जॉईन जावपाक सोदता म्हणून. गजाल खरी आनी कोण ते? ना म्हज्या संपर्कांत कोण ना टू बी फ्रँक. आनी हांव त्या हातूंत भितर हांव तसो डायरेक्ट इनवॉल्व जायना कारण ते मागीर तुजे हात भाजले वता कितें जालें जाल्यार. ते हांव अशें कितें आसलें जाल्यार हांव डायरेक्ट लिडरशिपीक म्हणटा तुमी डिसायड घेयात. तुमी यू होल्ड डिस्कशन्स एंड यू टेक ए कॉल. आतां कोण खूब जाण आतां सद्याची परिस्थिती अशी आसा की इलेक्शन डिक्लेअर जाय पर्यंत कोण खंय आसतलो कांय सांगपाक जायना. अशें वातावरणांत हांव सकाळफुडें उठून सद्या रिव्हिजन करता कोण खंय आसता. अशेंच गोंयांत सद्या वातावरण आसा. गोंयांत वातावरण जें पळयलें आतां तरेतरेचे हें चलता, रुमर्स चलता तरेतरेचे. आतां तेंच सांगता सकाळ फुडें प्रताप सिंग राण्याच्या बाबतींत आतां गरज नासतना ताका ह्या एजाचेर ताका बाबड्याक त्रास दिवपाचो प्रयत्न म्हणजे अशें आतां वातावरण चलना. आनी म्हणून त्या खातीर हांव असल्या हातूंत भितर हांव नॉर्मली हांव हातूंत पडना मेतेर जायना. कारण कित्याक तातूंत भितर मागीर अनलेस यू आर शुअर देन कांय कळना न्ही कोण आतां सांगता वता येता काय कितें जाता म्हणटा तें कळना. सो तुमी म्हणटात की काँग्रेसीची दारां उक्तीं आहात. कोण समज लिडरशीप टेक ए कॉल लिडरशीप हॅज टू टेक ए कॉल न्ही. मग समज कोणी आयलो आनी कोणी येवपाक सोदता जेन्युइननेस ताजो फाटलो बॅकग्रावंड ताजो बेनिफीट पार्टी तें सगळें पार्टी लिडरशीप वील थिंक अशें कितें तें झूप करून कितें करपाना न्ही. तुमी म्हणटा सगळो विचार करूनच निर्णय जाता. निर्णय पार्टी निर्णय घेतले ते अशें म्हाका दिगंबर दिसता. बाब म्हाका खबर आहा बिजी आहा ह्या दिसांनी तरी आसतना वेळ काडलो आनी इट इज रियली सरप्रायझींग टू सी दोज डॉक्युमेंट्स जे तुमी आज गोंयकारां मुखार हाडल्यात. पूण आयले इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.